नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। आमचो साळगांवचो आमदार केदार नायक जो काँग्रेसीन निवडून येवन जो बीजेपीन गेल्लो फक्त सालिगांवचे डेव्हलपमेंट करपा खातीर। आता डेव्हलपमेंट जर कितें केला न्हू जाल्यार लोकां समोर एक यादी दवरची, एक पत्रकार परिशद घेवन बेश्टेच मिडिया कडेन येवन आपूण अशें डेव्हलपमेंट करतलो जे येणाऱ्या 50 वर्सां आमकां डेव्हलपमेंट करपाची गरज ना अशें तो सांगता छाती टोकपणे न्हू। एक 4-5 नावां सांग बरें कितें डेव्हलपमेंट केला ते, जाल्यार हांव सांगता तुवें डेव्हलपमेंट फक्त केलें पळय इनलिगल पंचायत बिल्डींग तूं उबारल्या रेंज मागुची ती केन्ना म्हणूंक शकता। काल तुवें पळय जेन्ना सांगलें न्हू आपूण रस्त्याचे कॉन्क्रीटचे रस्ते करता म्हणून, म्हणजे ज्या जाग्यार फोडल्या त्या टेम्पररी लोकांक बाबा सोयी सुविधा जावची म्हणून। अरे तूं टेम्पररी जाल्लो काँग्रेसीनूय, आता तूं बीजेपीन गेला कायमस्वरूपी म्हाका खबर ना थंय उरतलो काय ना तो, येणाऱ्या काळात परत तिकेट दिना जाल्यार परतो काँग्रेसीन बी वचना मरे तूं, तें लोकां कडेन क्लियर कर। एक तरी कायमस्वरूपी डेव्हलपमेंट करून लोकांक दाखय रे बाबा हे आपलें डेव्हलपमेंट हा म्हणून। कित्याक साळगांव मतदारसंघ तसो सुंदर आसा, तुवें जर एखादे तर बरो प्रोजेक्ट आमच्या साळगांव मतदारसंघात हाडला लोकांक फुडें येवंक जावो न्हू तो। हांवें काय केन्ना पळोवंक ना तुवें असो एक डेव्हलपमेंट कितें केला बा हे पळय हा आपल्याच्या कारकिर्दीन आपलो प्रोजेक्ट आपण हाडलो आनी तो कंप्लीट जालो म्हणून असो एखादो प्रोजेक्ट दाखय रे, नाल्यार कितें जातलें मरे बेश्टे तूं आपूण येणाऱ्या 50 वर्सां पर्यंत डेव्हलपमेंट आमकां करपाची गरज ना, करून करून तुजी 2 वर्सां वयतली आनी लोक घरा बसयतले। तेका लागून कितें आसा पळय तुवें कितें केला ते लोकां फुडें दवर, लोकांक कळनी बाबा खरेंच केदारान डेव्हलपमेंट केला म्हणून। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।